26 जुनाक कांदोळे वाठारांतल्या एका भांगराच्या दुकानांतल्यान 16 भांगराच्यो मुदयो चोरल्यात अशी कागाळ कळंगूट पुलीस स्टेशनात दाखल जाली। गुन्यांव नोंद जातकच कळंगूट पोलिसांनी खाशेलो तपास पंगड तयार केलो आणि तंत्रीक तपास, सीसीटीव्ही फुटेज आणि गुप्त माहितीचेर आधारित दुबावित आरोपींचो सोद लायलो। दुबावित आरोपी गिरायक जावन शॉपात आयिल्ले खंय। तपासात महाराष्ट्रातल्या रायगड जिल्ह्यातल्या लोंढरे हांगच्या हॉटेलात दुबावित आरोपी आशिल्ल्याची माहिती मेळ्ळी। तेन्ना पोलिसांच्या पंगडान थळाव्या पोलिसांच्या आदारान धाड घालून 5 आरोपीक अटक केले। अटक केल्ल्या आरोपी कडल्यान चोरी केल्ल्या भांगराच्यो 15 मुदयो सापडल्यात आणि उरिल्ल्या वस्तूंचो सोद सुरू आसा। कळंगूट पुलीस या प्रकरणाची फुडली चौकशी करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वीणा मांद्रेकर।